पवित्र आत्म्याचे फळां आमी नियाळून आसा आनी तातूंत पवित्र आत्म्याचे फळ दुसरें जावन आसा संतोष. आनी तो संतोष कसलो हाचे विशयी थोडो देवाचें उतर आमी नियाळ करया. हो संतोष कसलो संतोष? आमकां ओलो संतोष हो संवसार दिवंक शकना. जे कितें आमचें तें आसा पळय ती ग्रेस्तकाय या कितें वडवीकाय या सगळें आमकां हो संतोष दिवंक शकना. हो संतोष मेळचो पवित्र आत्म्यांत. हो संतोष मेळचो आमकां त्या पवित्र सत्तेत आनी तो संतोष मात्र आमी संतोष जोडून खाण घेवंक आमी फावो जायचे आनी तो संतोष आमी जोडीचे. संवसारांत थोडीं शारां संतोषाची म्हणून नांवाडलेलीं आसात. थोडीं शारां तुमकां कळीत आसात की ते हांव ना, पूण थोडीं शारां संतोषाची म्हणून सगळ्या संवसारांत परगट केल्यात. आनी ती संवसारांत संतोश नाशिल्लीं शारां म्हळ्यार फस्ट फिनलँड, डेन्मार्क, नॉर्वे, आयलँड आनी नेदरलँड. ह्यो पुरा संवसारांत ही 5 शहरां संतोशान आसलीं. संवसारांत सगळ्या शारांचे सगळ्या संवसारांतल्या 6 शारांचे ही शारां संतोशान आसची नावाडीक शारां म्हूण सांगतात. तर हो संतोश तांकां खंय थावन मेळ्ळो, खंय थावन तांणी जोन खाण गेलो. देखून आमी तो संतोश आमच्या शारांत आमी जोन खाण घेवचे आनी आमच्या प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत हो संतोष जोन खाण घेवचे. कुटुंबांत आमच्या घरांत आमी जी खंय वस्ती करता म्हळ्यार थंय त्या घरांत हो संतोष आसाचे. देखून आमी संवसारी संतोष सोदून खाण घेवन गेल्यार एका घडये मात्र तो मेळटा. त्या संतोष सोदतना फाटीं गेल्यार मागीर तो संतोष आमचे तान मायाक जाता. देखून जेजून दिवचो संतोष म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मार्फत म्हाका आनी तुका मेळचो संतोष. हें पवित्र आत्म्याचें फळ आनी हें फळ आमचें तें आसल्यार संतोष आमचें तें सदांकाल आसता. फिलिपिकारां बरयलें पत्र आमकां सांगता 4थो अध्याय 11 ते 13 वाक्यां. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 11 to 13. म्हजी गरज संपली म्हणून हांवें अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयची स्थितीगतींत हांव आसन तरी सदांच हांव दोदोसपण जिवंक शिकला म्हणटा सांत पावल. खंयच्या परिस्थितींत हांव आसल्यार आनी मुखार सांगता तो दुर्बळकायांत जिवंक हांव जाना. आनी मुखार म्हणटा ग्रेस्तकायांत जिवंक हांव जाना. सगळ्यान आनी सोर परिस्थितींत दादोशी जिवंक हांव जाना. उपाशी पडोवंक हांव शिकला. गरजे तितलें आसून जिवोवचें वा अडचणेन जिवोवचें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बोळ दितल्या सवय सर संगती करूंक हांव शकता. देखून आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा तें आमी पळयचें. जावंक पुरो आमकां कश्ट आसात, जावंक पुरो आमकां अनवर आयल्यात, जावंक पुरो आमचें तें पिडाशिडा आसा, जावंक पुरो आमकां निरासपण आयला, जावंक पुरो आमकां सलवणी आसा, जावंक पुरो आमकां रिणाचे भार आसात, जावंक पुरो आमकां जायती ग्रेस्तकाय आसून समाधान ना, संतोष ना. असल्यो संगती आमी आज मोतीन धरन त्या परिस्थितींत जिवंक शिकचे म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी थंय जे पवित्र आत्म्याचें फळ हो संतोष आमचें तें आसा जाल्यार खंयच्या परिस्थितींत आमकां जिवंक तो पवित्र आत्मा शिकयता आनी तो संतोष दिता. हो संतोष सर्गीचो संतोष, संवसाराचो संतोष न्हय. संवसाराचो संतोष आतां मस्त जाणां आतां सगळे लॉकडावन जाल्या उपरांत खंय भायल्या गांवांनी पुरा ट्रॅव्हलिंग करूंक जायना आनी पवित्र खंयच्या पवित्र जाग्यांनी आमची भेट करूंक जायना आनी मुशेसन कस्तोन आसात. भयंकर मस्त लोक भायल्या गांवांनी येतलो, जेरुसलेम येतलो आनी खंय इस्रायल येतलो आनी जायते समाधान जोडूंक पळयतालो. पूण हांव मस्त जाणां गेल्ल्यांक पाटी येताना पळयलां, पाटी येताना सेम जावन आयल्यान ती पाटी. तो संतोष तांचे थंय उरोवना. थोडी संगती मात्र तांचे थंय उडासा उरल्यात जावंक पुरो, पूण तो संतोष मायाक जाला तांचे थंय. वेताना एक पाटी संतोष भोगता. टिकेट बूक जाताना आमी ओके फाल्यां आसा पुरो आसा आमचें पॅकींग पुरो जाता, वेसोंक रेडी जाता, फ्लायटार बसताना आनीक संतोष, त्या गांवा पावताना आनीक संतोष आनी थंय भोंवताना बसतो संतोष. पूण पाटी येताना आमी सेम परते, कित्याक पाटी आमच्या घरा येता. तो संतोष आमचे थंय उरना तो. देखून संतोष उरत जाल्यार कितें सरीचें जावंक पुरो ते कश्ट, जावंक पुरो खंयची परिस्थिती घरांत आसा, संतोष ना, समाधान ना जाल्यार जर तूं पवित्र आत्म्याचें फळ तूं मागून काण घेताय तो संतोष तुजे तांगा निरंतरी आसता. तुका सोडून केदीच वचना संतोष. उपदेशकाचें पुस्तक सांगता 2रो अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां. आपणाक मनोवण्यांत म्हळ्यार देवाक कोण मनवल्यांत त्या मनशांक देव जाणवाय दिता, गिन्यान दिता आनी संतोष दिता. 3 संगती. जी कोण देवाक मानवल्यान तांकां मात्र हो संतोष मेळटा. देखून जी कोण आमचे तो कशे प्रकार जियेता, जर देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक वचना, ह्या देवाचे उपदेश खंय बगलेन दवरल्यात आमी, तर तशें जियेता जाल्यार हो संतोष आमकां मेळना. आमी संवसाराचो संतोश मात सोदून धांवचे.
देखून हांवें सांगचें कित्याक आमी असल्या परिस्थितींत संतोशान जियोंक शिकचें आनी देवाक कोण मानवता पळय, देवाक कोण मानवून जियेता, ताचें जिवीत देवाक कोण समर्पण करून दिता, देवाच्या खायद्या प्रकार चलता, तांकां 3 संगती देव दिता म्हणटा उपदेशक. देव तांकां जाणवाय दिता, म्हळ्यार सर्गीची जाणवाय. ही कितें तुमी शिकतात पळय, कितें संवसारी शिकप ती जाणवाय न्ही, सर्गीची जाणवाय. आनी गिन्यान बुध, बरी बुध दिता, गिन्यान, स्मार्टनेस, कशें जियेचें, कशें जियेचें, खंयच्या सिच्युएशनांत तुवें कशें जियेचें म्हणलें तो तिका शिकयता. आनी संतोश दिता, समाधानी दिता, संतोश दिता. ह्यो संगती कीर्तन ग्रंथ आमकां सांगता. 19वें कीर्तन 8वें वचन, साम्स चॅप्टर 19 वर्स 8. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजांत त्यो संतोष दितात. जेजून दिलेले ते उपादेश धरून तूं आनी देवाचे उपदेश धा आनी ते जेजून 2 उपदेशां बदलून आमकां दिल्यात. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सत्यान, सगळ्या तुज्या मनान एका जा देवाक मात्र आराधन कर, ताचो मोग कर. तुज्या पेल्याचो मोग केल्ले बरी तुजोय मोग कर. दोनून तूं उपादेश म्हळ्यार पयलो एक उपादेश देवाच्या 3 उपादेशांक आनी उरले 7 उपादेशांक सारकें जाता. देखून ह्यो संगती आमकां दिल्या. देखून देवाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार आमकां काळजान संतोष दिता आनी सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट जाता. दोळ्यांक तो उजवाड दिता. दोळ्यांक म्हळ्यार आत्मीक दोळे उजवाडायता आमचे. संवसाराच्या दोळ्यांनी, संवसाराच्या दोळ्यान जायते वायट आमी पळयता, पूण आत्मीक दोळ्यान सर्गीच्या राजाचे वैभव आमी पळोवंक शकता, जेजूचे मुखामळ पळोवंक शकता, जेजूचे हजरपण बघूंक आमी शकता. ते आत्मीक दोळे. देखून जेन्ना आमी देवाची आज्ञा पाळटा, तुमी जर माथेवाच्या वंजलांत तुमी आसल्यार 8 बागी आसात, थंय ते बागी कोण देवाचें उतर कोण सत म्हणटा, देवाच्या उतरा प्रकार कोण जियोंक प्रयत्न करता, त्या मनशाक मात्र दोळ्यांक उजवाड मेळटा आनी सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट जावन आसा. आनी दोळ्यांचो उजवाड म्हळ्यार आमच्या आत्मीक दोळे जेचो उक्तें करता आनी सर्गीच्या राजाचे वैभव तो आमकां दाखयता. आनी देखून आमकां सांगता कीर्तन 34 अध्याय 4 वाक्य, साम्स चॅप्टर 34 वर्स 4. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. आज विशेष तरान जेजून एक संदेश दिवन आयचे मागणें चलोवन व्हेल्लें आमकां सुटकेचें मागणें. आनी देखून ओडलतो देवाचें उतार आमी आयकल्लें. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32. सत तुमी जाणा जाताले आनी सत तुमकां सुटका दितले. आनी वर्स 36. पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां संपूर्ण सुटका मेळटली. देखून आज सुटकेचें मागणें, सुटका हर एका रितीन तुमी भावार्थान पात येता जाल्यार तुमकां आज सुटका मेळटा. कित्याक कोणे मनशान तुमकां दिवची न्हय, बघा देव आपल्या पुता मारिफात ताच्या अमलीक रक्तान आमकां सुटका दिता, ताच्या उतरान आमकां सुटका दिता. देखून सर्वेस्पराक हांव सोदतां जाल्यार म्हाका तो जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आखांतांतलो, कले त्या आखांत जावं दी, अनुवार जावं दी, सगळ्यांतलो देव म्हाका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतना कांय भियेचें म्हणून ना. संतोष सोदून गेल्यार मेळना मगच्यान. संतोष घरांत आमी अनुभव करया. संतोष घरांत येता कित्याक त्या पवित्र पुस्तकाचे हर एक उतर आमकां संतोष दिता. पवित्र पुस्तकाचे उतर आमकां सुटका दिता. जुआंव वांजेल आमकां सांगता न्ही की 15व्या अध्यायांत, हांवें तुमचे कडेन उलयल्ल्या उतरा प्रमाणे तुमी नितळ जाल्यात म्हणून. एक रुखाचो फांटो कातरून तुमकां नितळ केल्ले बरी, म्हज्या उतरावर हांवें तुमकां नितळ केला म्हणटा. देखून देवाचें उतर आयकतना आमची नितळाय जाता, आमकां पवित्रताय मेळटा. आमचे ते असलेले खंयचेय ती खोटेपण जावं दी, वायट सवय जावं दी, या खंयचेय निराशपण जावं दी, सलवणी जावं दी, या पिडाशिला जावं दी, या खंयच्याय रिणाचे भार जावं दी, सगळें तावन आमकां सुटका दिता. देखून ते आदेश आमी पाळटा आसतना आमकां सुटका मेळटा म्हणून सांगता. कीर्तन ग्रंथ आमकां सांगता 16 अध्याय 8 आनी 9 वाक्या, साम्स चॅप्टर 16 वर्स 8 and 9 सांगता, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. देखून हो संतोष आमकां जायचे जाल्यार देवाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. देखून सदांच तो आमच्या दोळ्या मुखार आसत जाय. म्हज्या उजव्या तो आसा, देखून हांव केदींच आलसो ना. आनी देखून म्हजें काळीज उल्लासता आनी म्हजो आत्मो संतोषता. पळया देवाचें उतर सांगता, तो आसा, म्हज्या खुशीन तो आसा, म्हज्या बगलेन तो आसा, म्हजे भितर तो आसा. देखून हांव केदींच आलसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोषता आनी म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता. कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता. देवाचें उतर आयकल्यार, देवाचें उतर समजून काण गेल्यार, देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमी प्रयत्न केल्यार आमकां खंयच्याय न्हिदेचे प्रॉब्लेम नात.
ह्या खंयच्याय न्हिदेक आनी काले तुमी काले वकात काणगे म्हणना कित्याक सुरक्षीत देवाचें उतर सांगता चड संतोशान तुमकां पळया म्हजो आत्मो संतोसता तितले मात्र न्हय म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशव घेता सुरक्षीत विशव घेता जिवंत आसतना मेल्या उपरांत कशी घेता म्हणया ते आमकां कांय पडून कशी घेता काले म्हण आमकां कळटा पूण जीव आसतना जिवंत आसतना आमची कूड सर्वेस्पराच्या देवाच्या उतार पाळल्यार तो संतोष आमकां दिता तो संतोष आसल्या वरवीं आमची कूड सयत बरी विशव घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी खंयच्याय भियेचे म्हणून ना ह्या खंयच्याय वायटाक आमी भियेचे म्हणना वायट आयल्यार खोटेपण आयल्यार काय थोडो थेंब मात्र थोडे दीस मात्र पूण देव ते आमचे ताणून काडटा कशें एक मोड येता आनी चलता परते गुजवाड पंगता तशेंच आमच्या जिवितांत एके फावटी कश्ट येतात आनी कश्ट कितले कश्ट तुमच्या जिवितांत येवनात की कितले कश्ट जिवितांत आयले आज मुसर तुमच्या जिवितांत उरल्यात की देवान काडूनात कितें कितले फावटी नानान तरेची पिडा तुमच्या जिवितांत आयल्या न्ही गे ते गूण करूना की जेजून खंयच्या वरवीं जाल्यार ती गूण केल्या गी ना तुमकां कितले रीण असले जावंक पुरो पयले एका टायमार न्ही गे ते सगळे रीण देवान फारीक करूना गे या कुटुंबान तुमकां कितें नालिसाई भोगूंक मेळ्ळें जावंक पुरो न्ही ती जेजून काडूना गे आज तुमकां सुरक्षीत दवरलां कोणें तित्त सुटका न्ही गे तित्त सुडवण न्ही गे जेजून दिल्ली तेच्या अमोलीक रक्ता वरवीं देखून आमी हे सर्व आमी काणगेचे पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां सांगता 1 Peter chapter 4 verse 13 पेद्रूचें पयलें पत्र 4 अध्याय 13वें वाक्य आमकां सांगता क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यात क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यात देखून तुमी उल्हास पावो जाय देखून आमकां कश्ट येतना अनवार येतना आमी उल्हास पावो संतोष पावो जाय कित्याक आमी काल जॉब सांगता न्ही गे ताचे फ्रेंड्स येवन ताका पुरो नाका जाल्लें सांगतात आनी ताका दुर्सतात ताजो पातकी म्हूण सांगतात ते उलयता पूण देव कितलो काकुळदार म्हणून जॉब सांगता आपले बायल सयत ताका सांगता तूं सोड या देवाक सोड म्हणून देखून बायलेक तो जाप दिता जेन्ना देवान आमकां ग्रेस्तकाय दिली संतोष दिले समाधान दिलें सगळें दिलें ते दाळ तुका काण घेवंक जालां जर आतां इल्लेशे देवान कश्ट दितना ते कित्याक तूं इन्कार करताय गे म्हणून खंडीत जावन एक अर्थभरीत उतार जॉबाची जाप जावन आसा आपल्या बायलेक देखून आज आमकां देवा तावन संतोष आमी जोन काण घेवंक आशेता सुटका आमी जोन काण घेवंक आशेता खंडीत देव सुटका दिता संतोष दिता पूण ताच्या कश्टांत ती आमकां वांटेली करता जी कोण असो देव मोग करता जी कोण असो देव मोग करून ताका लागीं घेता ह्या आपल्या जिविताच्या पट्ट्यार ताचें नांव बरयता ह्या देवाच्या सस्तीन रावंक तो आशेता तर त्या मनशाक कश्ट संवसारांत येतात कित्याक जेजू कश्टांत मारिफांत आमकां सोडवून दिली देखून जायते संत भक्त जी जिणी तुमी वाचा बुकान जाल्यार वाचयेत हर एकले संत भक्त मागताले जेजू तुज्या कश्टान म्हाका वांटेली कर म्हणून आज आमकां क्रिस्तवांक कश्ट नाकात आमकां आज शिकोवन इल्लीशी दुसरीच मेळटा आमकां प्रॉस्परिटी गॉस्पल म्हणून आमी सांगता प्रॉस्परिटी मात्र समृद्धी म्हाका जाय प्रॉस्परिटी जाय पूण कश्ट म्हाका नाकात जो कश्ट नाका म्हणटा तो देवाचो सेवाक जावंक साधत ना देवाच्या राजांत रिघोंकी साधना कित्याक म्हळ्यार देव कोणाचो मोग करता देव कोणाक आपलो म्हण खाण घेता देव कोणाक वेंचून काडटा ताका इल्लेशे तरी कश्टांचो वांटोय दिता कश्टांचो वांटोय दिता जावंक पुरो खंयच्याय जिविताच्या घडये कश्ट हे नातले जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी आज हांव आनी तुमी ह्या देवाचें उतर आयकोंक आमी बसते हांव कोणना कित्याक आमकां जाय तितलें देवान दिल्लें जाल्यार देवाचो उडास खंय येतो पूण देवान दिला पूण हर एक देवाच्या सदरेकार आसा हर एक आमचें जिवीत देवाचें आसा देखून क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावो जाय ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोष भोगूंक दादोशी जातल्यात पळया ताची महिमा प्रत्यक्ष जावची आसा आमच्या जिवितांत कश्ट मरता म्हणसर न्ही ते कश्ट आज आयले फाल्यां वेतात दूख आयिल्लें आज आयिल्लें फाल्यां वेता प्रत्येक देव आमकां संतोष दिता देव आमकां समाधान दिता देव आमकां सोंसणीकाय दिता देव आमकां ताच्या सांगाता रावयता देखून आमकां ताची महिमाय परगट करचें भाग दिता ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली करता आनी आमकां संतोष भोगूंक दिता ताचेर सांगता संतोष भोगूंक दिता देखून कश्टांती संतोष भोगता हांवें जायते जाणांक म्हज्या जिवितांत आतांत आसले थोडे म्हजे इश्ट आसात हांवें पळयल्ले आसा ते कितले कश्ट जातात पूण ते कश्ट तांचे तावन काड म्हणून मागिनाकात मागिना
आनी म्हाका एक मस्तपडी सांगतात म्हाका म्हजे कश्ट वचोंक मागीर नाका, कश्ट म्हाका जाय, कित्याक हांव तूं भाग्यवंतपणाक वाट करून दिता, कश्ट भाग्यवंतपणाक वाट करून दिता म्हणून. देखून कश्ट आमकां पळया जावंक पुरो कश्ट हर एकल्या मनशाक आसात, हर एक मनशाक आसात. देखून हे कश्ट सोसूंक आमकां कृपाय दिता आनी ताच्या महिमेंत आमी प्रत्यक्ष जावचे वेळी आनीकी चड संतोश भोगूंक धादोशी आमी जातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून कीर्तन आमकां सांगता 16 अध्याय 11 वचन, Psalms chapter 16 verse 11 सांगता, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटा आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. पळया ह्या संवसारांत मात्र न्हय, मागीर सर्गींच्या राजांती ताच्या उजव्याक ससनाचें सुख म्हाका आनी तुका दिता. जेजूक ह्या संवसारांत कितले कश्ट मेळ्ळे, ताणें पात्याक करूं नातले, ताणें कांय वायट करूं नातलें, जाल्यार आमच्या पातकां खातीर, आमच्या खोटेपणा खातीर, आमच्या ह्या सर्व संवसाराच्या पातकां खातीर तो घायलो, खस्तलो. इसाया प्रवादी सांगता न्ही की 53 अध्यायांत 5व्या वाक्यांत, म्हज्या अपराधांक लागून जेजू हांवें तुका आसपास दिल्लो, म्हजे कश्ट दुखी पिडा रोग अडचण तुवें तुजेर घेतले आनी तूं घायलोय आनी फापसोलय, तुज्या घायांक लागून बरो जालो म्हणून. खंडिताच्या गायांक लागून आमी बरें जाता, आमकां सुटका दिवच्या खातीर आमकां ताणें हे सगळे कश्ट सोंसल्यात. देखून आमकां सांगता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, जेजू म्हाका तूं जिविताची वाट दाखय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती समया आनी तुज्या उजव्याक म्हाका ससनाचें जिवीत मेळटलें म्हण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कीर्तनचो ग्रंथ 118 118 118 Psalm chapter 118 verse 24 अशें सांगता, सर्वेस्परान घडलोलो दीस वो, आयचो दीस हांवें तुमकां पयलें सांगलें, आयचो दीस सर्वेस्परान घडलोलो दीस, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुटकेचो दीस. तुमी पात येतात जाल्यार आज 100% ताचे की एक्स्ट्रा तुमणें आमकां सुटका मेळटा. कित्याक वो दीस जावन आसा सर्वेस्परान घडलोलो दीस, हांवें आनी तुवें विसरून काडलेलो दीस न्हय वो, या हांवें आनी तुवें खंयच्याय सुटकेचो दीस हांवें विसरून काडूना, पूण देवान सर्वेस्पर देवान वो आमकां दीस नमी हारलेलो आनी घडलोलो दीस वो. संतोशान आनंदान आमी संभ्रमया, आज संतोष पावया, आमी संभ्रमया. आमच्या कुटुंबाक जेजून सुटका दिता, आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत असले सगळे कितें खोटेपण आसा, वायट सत्य कितें आसात, माट मंत्रां पितिसपणां नाडीगडी सकत सगळे जे शामलीक रक्तान ते भस्मन उडयता, ताचे मुखार खोणून रावंक सकना मगाच्या भावा आनी भयणी. तसली सत्य सकत जावन आसा जिच्या पवित्र आमलीक रक्ताच्या आनी देवाच्या उतराच्या सकयत सत्य मुखार कोणूच रावंक सकना. देखून हो दीस देवान म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर घडलोलो हो दीस. संतोशान आनंदान हो संभ्रमया, आमी संतोष पावया, निराश पडनाका, संतोशान आमी हो दीस आमी परगट करया म्हण सांगता. उपदेशक पुस्तक सांगता 9 अध्याय 7वें वाक्या, उपदेशक 9 7वें वाक्या, वस संतोशान तुजो उंडका, वस आज तावन संतोशान जेवण कर, बरें कर जेवण कर, कांय प्रॉब्लेम ना तुका, इतले तुका गॅरंटी दिता स्वामी जेजू क्रिस्त, तुका संतोशान तुजें जिवीत परिवर्तन करच्या खातीर, तुजें जिवीत संतोशान बदलूच्या खातीर जेजून एक हातीन घेतलें योजन जावन आसा आयच्या दिसा. देखून तो म्हणटा वस संतोशान तुजो उंडका, आज बरें कर जेवण, उल्हास बरीत काळ जावन तुजो दाखा रोस पिये म्हणटा. दाखा रोस, दाखा सोरो न्ही, अर्थ करून काणगेचे थोडे पटी. ओके, देवाचें उतर सांगता उल्हास बरीत काळ जावन तुजो दाखा रोस पिये, कित्याक देवान तुज्यो कुर्ण्यो येदळूस देवाक मानवल्यात. तुवें केल्लें बरेंपण देवान पळयलां. मोगूच्या भावा आनी भयणी, आमी मस्तपटी हर एका मनशाक आमी टार्गेट करता, ताणें केल्ली सूख टार्गेट करता, पूण जेजून आमचे ते आसलेली सूख टार्गेट केल्यार हांव आनी तूं आज जिवंत आसतना. पूण जेन्ना एका मनशाक देव टार्गेट करता जाल्यार ताचें तें आसलेलें पाताक पळयता वय, सगळी जिणी पळयता वय, पूण ताणें केल्लें एक म्हणी बरेंपण आसा की पळयता, एक बरेंपण ताका मेळ्ळ्यार पुरो त्या मनशाक देव सेव करता. देखून आमच्या जिवितांत मस्त बरेंपण आसा, मस्त बरेंपण आसा. हर एकल्यान आमी बरेंपण केलां, खंय नाल्यार खंय बरेंपण केलां, खंय ना खंय कोणाच्या गरजांक आमी पावल्या, खंय ना खंय देवाच्या सक्तेन आमी हेरांची दुकां बसल्यान, खंय ना खंय आमी कोणाक पिडेसता तांकां भेट दिवन इल्ली तरी समजणी दिल्या, इल्लें तरी तांकां समाधान केलां. मस्त कामां आमी ह्या संवसारांत केल्या देदळ मुसर आमच्या जिवितांत, तुमच्या फाटल्या जिवितांत पळया. देखून देव आज तुवें केल्लें बरेंपण पळयता, तुवें केल्लें खोटेपण, तुवें केल्लें पाताक देव पळयना. देव
एखाद्याला ते म्हणी पळय जाल्यार आमी कोणी ह्या संवसारांत जिवंत आसूंक साध्य ना. देखून देव काय करता, एक बरेपण पळयता मनशां ते, एक बरेपण मेळत की म्हणून. देखून तो म्हणटा सरेस्पर देव सांगता, वस संतोषान तुजो उंडका, उल्हासभरीत काळजान तूं दाखा रोस पिये, कित्याक देवान तुज्यो कोरण्यो येदळस मानवल्या. तुज्यो कोरण्यो तुवें केलें काम कितें बरें केल्लें देवाक मानवलां. देखून संतोष पाव म्हणून सांगता. देखून कांय टेन्शन करनाका म्हणटा. देखून देवाचें उतार आज आमी समजून कान घेत आसतना मुखार आमकां सांगता रोमकाराचें पत्र 14 अध्याय 17वें वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17 सांगता, कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना. खावचे आनी पियोवच्यांत मात्र संतोष आटापून ना. म्हज्या भावा आनी भयणी, आमी खंडीत आमी कुटुंबाची सांगता मेळटना एका रितीचो संतोष आमकां मेळटा. केल्ले जेवण जेवतना ओके आनीकी आमकां समाधानी मेळटा. एक कुटुंब ओके लागीं आसा आनी आमकां म्हणून, पूण ताच्या की वर्ते जावन आसा खंयचे बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत तें आटापून आसा. सर्गींचें राज खावच्यांत दिना, जेवच्यांत दिना आनी खंयच्यान दिना. पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आनी समाधान, म्हळ्यार संतोष भोगच्यांत तें आटापून आसा. देखून आमी हरयेकल्यानी पवित्र आत्म्याचें देणें जावन आसा. संतोष पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. आनी तें फळ दुसरें फळ पयलें मोग आमी परच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो. आज ते संतोष कसो पुरो येता, कशें पुरो देव आमकां आदार दिता आनी कशें पुरो संतोशान आमी जियेचें गी म्हणून आमकां तो सांगता. देखून आयच्या दिसा हो संतोष आमी भोगूंक प्रयत्न करी. आयच्या दिसा मात्र न्ही, आनी उरलेले दीस कितले दीस आमकां आमच्या जिवितान देवान दिल्या त्या आव्हानी तुमी नेनात. देखून ते आसता म्हणसर आमी संतोशान जिया. सोम्या सांगता संतोष पावया. आनी फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4 सांगता, परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. संतोष पावा म्हळ्यार परत्यान तुमकां आमी सांगता संतोष पावा. पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत सर्गींचें राज आटापून आसा. पवित्र आत्मा दिता ते संतोष भोगच्यांत आमचे कुटुंब सगळे एकवटीत रावूंक शकता. देखून आज जावन आमी बेजार आसा, हरयेकल्याक खंत आसा, पूण देवाचें उतार आमी पयले मान दिया, गौरव दिया. जर आज तुमी देवाचे उतारे आयकलां जाल्यार आज तावन तुमी दुखेस्त जावन रावचे देवाक मानवाना. आज तावन तुमचें दूख देवाक मानवाना. जावंक पुरो तुमकां कश्ट आसात, अनवर आसात, पिडा शिडा आसा, निराशपण आसा, खंयची सलवणी आसा, जावंक पुरो ह्या तुमच्या कुटुंबांत कितेंय कालें घडितां घडल्यान जावंक पुरो, पूण सगळे आज तान विसरा आनी देवान दिवचे पवित्र आत्म्या मार्फत दिवचे संतोष तुमी भोगूंक मुखार सरा आनी मुखले सगळे जिवीत संतोशान जिवंक फुडें सरया. देखून देव केदीस आमकां इन्कार करिना. देव आमकां सांगता कान घेता आनी ताच्या संतोशान कशें सर्गींच्या राजान संतोष सागे तो संतोष आमकां संवसारान दिवंक आशेता आनी हो संतोष पवित्र आत्मा मात्र आमकां दिवंक शकता. देखून आज आमी विशेशतरान मागया आमच्या कुटुंबांनी तो संतोष आमी समाधान आमी काण घेवंक, तो संतोशान आमी जिवंक. पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आमच्या जिवितांत आसच्या खातीर आमी विशेशतरान आमी मागया आनी सर ते पवित्र आत्म्याचें दुसरें फळ संतोष आमी आयच्या दिसा ह्या मागण्यांत आमी जोन काण घेवया.